8 वर्सां पयलीं वास्कोतल्या सहारा इंडिया फायनान्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या नांवान 6 कोटी 69 लाखाचो घोटाळो करून पळोवन गेल्लो कंपनीचो आदलो मॅनेजर यमन्ना वर्णम रघुवीर शर्मा हाका ईओसीन तेलंगणाक अटक केली। तो थंय देवळान मुखेल पुजारी म्हणून थंय आसलो। त्याने आपणाक पुराय बदलून एक पक्को पुजारी म्हणून तो थंय काम करतालो। हाज्या फुडें तो ज्योतिशीची कामां करतालो म्हणून कळटा। जशें सांगलें तुमकां, तो मुखेल पुजारी म्हणून थंय आसलेलो। त्याच्या हाता सकयल 15 पुजारी काम करताले। पुलिसाक ताका थंयच्यान उबारपाक तशें सोंपें नाशिल्लें। पुलिसांनी थंय पुराय रेकी करून खात्री जाल्या उपरांतूच ताका धरला। आता पुलिसांनी त्याची रेकी करून कसो धरलो तो आमी ह्या व्हिडिओतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। ह्या प्रकरणात सहारा इंडियाचे मेन ऑफिसर 17 फेब्रुवारी 2018 ह्या दिसा कंप्लेंट केल्ली। कंप्लेंटी प्रमाण सहारा इंडिया फायनान्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वास्को ब्रांचाच्या मॅनेजर यमन्ना वर्णम रघुवीर शर्मा आणि कॅशियरान 30 सप्टेंबर 2004 ते 6 नोव्हेंबर 2019 ह्या टायमार दोगांनी मेळोन 7 कोटी 30 लाखा वयर रुपयाचो घोटाळो केल्लो। तातूंतले 1.5 कोटी जमा तेंच्यांनी केल्ले, बाकीचे कोट्यांनी पैसे तेंच्यांनी खाल्ले आणि ते पळोवन गेल्यात म्हणून कंप्लेनीन बरयला। कंप्लेंट आयल्या उपरांत ईओसीन आपले इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केले। मात इतकी वर्सां पुलीस तेका सोदताले, मात पुलिसाक खूप वर्सांनी एक टीप मेळ्ळी की मेन मॅनेजर यमन्ना वर्णम रघुवीर शर्मा हो तेलंगणा आसा म्हणून माहिती मेळटाच पुलिसांनी आपली टीम रेडी केली आणि तेलंगणा गेली। तेलंगणातल्या BHL हांगा आशिल्ल्या श्री वेदमाता गायत्री क्षेत्र ह्या वाठारांत चौकशी करपाक सुरवात केली। पुलिसाक त्याच्या मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ह्या वेळार दुबावितान त्या वाठारांतल्या 7 देवळाचो मेन पुजारी आसा आणि त्याच्या अंडर 15 पुजारी काम करतात म्हणून तांकां सारकी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी। पुलीस टीम थंय पावली तेन्नाच थंय रामनमीचो मेन उत्सव चालू आसलेलो। तशेंच पुजारी म्हणून वावरपी यमन्ना वरम रघुवीर शर्मा हाका थंयचे लोक मानतात। अशें कळ्ळें की थंय तो लग्न जुळटा काय ना ते सांगतालो, प्लस तो जन्मपत्रिकाय तयार करपी, तशेंच तो भविष्यय सांगतालो। ताज्या फुडें ताजे खुबशे भक्त आसात अशेंय दिसून येताले। पुलिसांनी पाशियस काढून 2 दीस होच तो मनीस काय खात्री करून घेतली। 29 मार्चाक ताज्या कडेन वचोन त्याच्या नावान उलो मारलो। नाव घेताच त्याने रिस्पॉन्स दिलो। तेच वेळार पुलिसांनी ताका अटक करपाक आयल्या म्हणून सांगले। चड शाणेपणा दाखयल्यार ताचे वायट परिणाम जातले, तुजी बदनामी जातली, तेन्ना उग्गी रावन आमच्या वांगडा यो म्हणून सांगून सोमारा राती ताका गोंयान हाडलो। त्या उपरांत ताका अटक केली।